बेस्तरा म्हापशा ग्रीन पार्का कडेन एक धक्कोदायक घडणूक घडली। एका 21 वर्सां पिरायेच्या चलयेचेर ताच्या बॉयफ्रेंडान प्राणघातक हल्लो करून पळ काडिल्लो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण कारींतल्यान प्रवास करतना दोगांय मदीं ल्हानशा कारणावेल्यान वाद जाल्लो। ह्या वादाचें रुपांतर झगडेंत जालें। रागाच्या भरात बॉयफ्रेंडान आपल्या गर्लफ्रेंडाच्या तकलेर स्पॅनरान हल्लो केल्लो। चलयेच्या तकलेंतल्यान रगत येता तें पळोवन ताका रस्त्यार सोडून चल्यान घडणूक थळावेल्यान पळ काडिल्लो। जखमी जाल्ले चलयेक उपचारा खातीर जीएमसीत भरती केल्ले। मजगतीं ह्या प्रकरणाक कांय वेळा उपरांत वेगळेच वळण आयलें। संबंदीत चलयेन जीएमसीत उपचार सुरू आसतना आपल्या बॉयफ्रेंडा वांगडा पळ काडलो, पूण दुर्दैवान पुलिशेन कारी सयत दोगांकूय ताब्यात घेवन पुलीस स्टेशनार हाडली। आपल्याचेर प्राणघातक हल्लो जावंक ना। कारीच्या दाराक आपटिल्ल्यान आपल्याक दुखापत जाल्ल्याचें सांगीत ताणें आपल्या बॉयफ्रेंडा आड कागाळ नोंद करपाक न्हयकार दिलो। संबंदीत चल्याचेर वेगवेगळ्यो चोरयेच्यो केशी नोंद आसात। जरी चलयेन आपल्या बॉयफ्रेंडा आड कागाळ करूंक ना जाल्यार ताचेर कायद्या प्रमाण कारवाय जातलीच, अशें म्हापशेचो पुलीस निरीक्षक निखिल पालयेकार हांणी सांगलें। आमकां एक पीसीआराचो कॉल येयल्लो, तितून एका चेडवाक असॉल्ट केला आनी इवन एक न्यूजार एक सोशल मिडियाचेर एक न्यूज फेमस जाली की बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंडाची कितें झगडी जावन बसली कोणाक तरी असॉल्ट केला। सो इमिडिएटली ती चेडवाक आमच्या आजिलो हॉस्पिटलांत शिफ्ट आनी फर्दर ट्रिटमेंट ताका जीएमसीन धाडलो। सो जेन्ना जीएमसीन धाडले तेन्ना आमकां अशी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी थंयसरल्यान इन्फॉर्मेशन की ताणें अगेन्स्ट मेडिकल एडवायस ते थंयसरल्यान भायर सरलो आनी एक्चुली आमी अक्युजाक ऑलरेडी आमची टीम भायर सरलेली की ताका अप्रिहेंड करता, बिकॉज आमकां तेजे गाडीचो नंबर आनी कॉन्टॅक्ट नंबर आमकां ऑलरेडी मेळ्ळा। सो त्या बेजिसाचेर ताका आमी आमची टीम भायर सरलेली। सो जेन्ना आमकां जीएमसीच्यान कळ्ळें की ते थंयसरल्यान ना जालें म्हणून, सो आमी इमिडिएटली बाकीचे पुलीस स्टेशनाक अलर्ट केले, हांगासर पीएफ आमी कॉन्टॅक्ट करून तुमच्या स्टाफाक कॉन्टॅक्ट करून ताका अलर्ट केले। सो टीम पावता म्हणटा तांकां नाका तिचे अप्रिहेंड केलें। सो जेन्ना अप्रिहेंड केलें तेन्ना पळोवंक गेलें की ते चेडूं आनी दोग जाण चेडवां ते एकाच गाडयेन। सो तांकां आमी एलपीसी धाडून आमचे स्टाफ धाडून तांकां पळोवंक पुलीस स्टेशनार ते चेडवाचो स्टेटमेंट आतां मातसो डिफरंटूच आहा। ते म्हणटा आपली झगडी जाल्ली, पण म्हणटा आपल्याचेर कांय असॉल्ट जावना, स्टील म्हणटा ते आपल्याक लागले पूण आपूण मेडिकलाक। सो आमी रिपोर्ट बीन व्हेरीफाय केला। आमकां दिसता की हो जो भुरगो आसा तो नोटोरियस, एक्चुली तेजेर ऑलरेडी केसीस आसा, ट्रायल चालू आसा तेजें नांव अशफाक कडूर म्हणून। हो नोटोरियस क्रिमिनल एक्चुली, चेन स्नॅचिंग एक्सपिटीन बीन खूब इनवॉल्व आसा। सो आमी अप्रिहेंड करता की हो ताका कितें तरी करूं शकता म्हणून हेच्या फुडें। नो डावट ते समज कंप्लेन दिना सुद्दां जाल्यार आमच्या सायडीच्यान आमी तेजेर प्रिव्हेंटीव एक्शन घेतली आनी ताका अरेस्ट केलें। नमस्कार, आम्ही आसा म्हापसा पुलीस स्टेशनार आणि एक अशी नवीन अपडेट तुमच्या मुखार घेवन येता ती म्हटल्यार आयज सांजेच्या वेळार ग्रीन पार्क जो सर्वीस रोड आसा थंयसर एका चेडवाचेर जो असॉल्ट जाल्लो त्या संदर्भात म्हापसा जो ग्रीन पार्क सर्विसा कडेन जो एक असॉल्ट जाल्लो, जे कपल आशिल्ले जे रावपी वास्को हांगासरले आनी ग्रीन पार्क सर्वीस रोडा कडेन पावतकच आपल्या गाडयेन तेंच्या मदीं एक वाद जाल्लो आनी तो वाद जो आसा तो खंय तरी झगडेचे रुपांतरान पावलो आनी जो त्याचो वांगडी आशिल्लो त्या वांगडेन त्या चेडवाचेर जो एक हल्लो केलो त्या संदर्भात त्या चेडवाक लोकलांनी 108 एम्ब्युलन्सान घालून म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर व्हेले आनी थंयसर डायग्नोज करून डॉक्टरांनी फुडल्या तपास खातीर फुडल्या उपचारा खातीर ताका जीएमसीन प्रिफर केलें। तेन्ना ह्या स्टोरी फाटल्यान ह्या केसी फाटल्यान एक असो ट्विस्ट सद्या येयल्लो आसा, तो म्हटल्यार की जे चेडूं आसा जेचेर असॉल्ट केल्लो, जेका जीएमसी खातीर व्हेल्लें आनी थंयसर स्कॅनिंग करपा खातीर जेन्ना ताका वॉर्डान व्हेलें ते त्या वॉर्डांतल्यान गायब जालें। अशें कळोन येता की ज्या चेड्यान तेजेर हल्लो केल्लो तोच चेडो ताका जीएमसीत व्हरपा खातीर आयिल्लो आनी त्या चेड्या वांगडा त्याच गाडयेन बसोन ते थंयच्यान भायर सरले। जेन्ना म्हापसा पुलीस त्या गाडयेक ट्रेस करताली तेन्ना अशें कळोन येयलें की ही जी गाडी आसा ती आगासाय खंय तरी ट्रॅप जाली। आगासाय पुलिसांनी कॉर्डिनेट केलें म्हापसा पुलिसांक आनी थंयच्यान म्हापसा पुलिसांनी ह्या दोगांयक म्हापसा पुलीस स्टेशनाक सद्या हाडलेलें आसा आनी ह्या दोगांयचे सद्या स्टेटमेंट रिकॉर्ड करपा खातीर व्हेल्लें आसा। अशें कळोन येता की म्हापसा पुलिसांनी हेचेर बारकायेन चवकशी सुरवात केल्ली आसा। जेन्ना
दोगांचे जेन्ना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करताले तेन्ना खंय तरी आमचे म्हापसा जे PI आसा निखील पालेकर जे चेडवाचे स्टेटमेंट आशिल्ले तेचेर खंय तरी तांकां दुबाव येता. ह्या सगळ्या गोश्टीक लागून म्हापसा PI एक असो प्रिव्हेंटीव मेजर्स जे फुडें दुबावीत काही गोष्टी घडपाक जायना म्हणून 107 कलमा खाला जो तेजो चेडवाचो वांगडी आसा ताका आपल्या ताब्यान दवरलेलो आसा. म्हणून टीव्ही खातीर रिपोर्टर्स नेहा सुरे.